आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होय घेतलेलो पूण आमचे जे ट्युरिजमची स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशन आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जो सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस खंय पावला कितें जाला तो तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंधी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा म्हजे कडेन माहिती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा अजून ताका टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूना पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो ताका ग्रेनायटिंग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय आनी दुसरी एक गजाल आसा सवन भाशे टुरिजमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी टुरिस्ट येतात थंय हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळें कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप ताजें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल सँक्शन मेळटा ते आनी त्या प्रमाणे ते इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय दोन आसा एक ट्युरिजम डिपार्टमेंट जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRT भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLDचो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितू मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या सो हे रिज्युवेनेशन जे आता तुम्ही प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक तितू भितर जी बोरवेला आणि सेप्टीक टँक उदक हे केसरवाल स्प्रिंगेक येता हो येना कित्याक केसरवाल स्प्रिंग म्हाज्या भुरगेपणान उड आसा आमी वचून ते न्हांवताले स्पीकर सर आता जर ते न्हांवपाक गेले आमी खरच मारता सो तुम्ही यार सगळे रिजर्वेशन करता आणि वेदर द क्वालिटी ऑफ द वॉटर विल बी गुड हेजे मातशे तुम्ही कशे इम्प्रूव्ह करतले मातशें सांगता स्पीकर सर काबराल आणि जो विषय काडला महत्वाचो आसा हांव स्वता वचून ते पळोवन आयल्लो आसा 2दा वचून पळोवन आयल्लो आसा थंय आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसरे एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी त्या नजरेन WR डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो एस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायले उदक जे आसा पळय न्ही ते भायले भायर डायरेक्ट करपाचे आणि डायवर्शन करपाचे आणि दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचे मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रीमा भितर कसले प्रकार सीपेज येवपाक जायना सोर्स बंद जावपाचो येस ते कशें हाडायताले तुमी सोर्स बंद जावपाचो ग्राउंड वॉटर आतां वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्क्युलेट जाता न्ही ते हाडायतले कशे तुमी ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना आणि इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंयच अशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काबरालान सांगला सामकें करेक्ट बोरवेल भरमसाट आहा आनी उदक जे केसरवाळाचे येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस म्हणून तुमी कशें करूंक म्हणून तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता ना उपाय कसो उपाय आसा ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक